गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन जुलै महिन्याच्या निमण्या सप्तकात सुरू जातले अशी माहिती सभापती रमेश तवडकरान दिल्या। सुमार 15 ते 20 दीस हे अधिवेशन चलतले, ताका लागून ह्या वेळार विरोधकांक तांचे विशय मांडपाक चड वेळ मेळटलो अशें सभापती रमेश तवडकरान म्हटलां। जुलै महिन्याच्या निमण्या सप्तकात हे अधिवेशन पावसाळी अधिवेशन सुरू जातले अशी माहिती सभापती रमेश तवडकरान दिल्या। ताका लागून 15 ते 20 दीस हे अधिवेशन चलतले आनी ताका लागून ह्या वेळार विरोधकांक आपले विशय मांडपाक वेळ मेळटलो, चड वेळ मेळटलो अशें सभापतीन म्हटलां। आमदार अपात्रता याचिके विशीं गोंय काँग्रेसीचे अध्यक्ष अमित पाटकर हांणी दाखल केल्ली याचिका विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकरान मान्य केल्या। आमदार मायकल लोबो आनी दिगंबर कामत हांणी ही याचिका दाखल करून घेवची न्हय अशी मागणी केल्ली, मात सभापती रमेश तवडकरान ही याचिका दाखल करून घेतिल्ल्यान आता ह्या प्रकरणा विशीं राजकीय मळाचेर परत एकदा चर्चा जावपाक लागल्या। फाटल्या साबार म्हयन्या सावन पणजेन चालू आशिल्ल्या स्मार्ट सिटीची अर्दवट उरिल्ली सगळीं कामां पुराय जाल्लीं आसात आनी पावसा आदींचे रस्ते तशेंच नाले नितळ करपाचे आसले ते लेगीत पूर्ण केल्यात अशी माहिती पणजे महानगरपालिकेचो महापौर रोहित मोन्सेरातान दिल्या। देखून पावसाक लागून पणजेकारांक कसलो त्रास जावचो ना हाची जापसालदारकी आमची आसतली अशें रोहित मोन्सेराताचें म्हणणें आसा। त्याचे म्हणणें आसा की फाटल्या साबार म्हयन्या सावन स्मार्ट सिटी अंतर्गत जे खणून दवरिल्ले रस्ते किंवा पावसा पयलींचे नाळे नितळ करपाची जी कामां आशिल्ली ती पूर्ण जालेली आसात। ताका लागून पावसा आदीं जे रस्ते तशेंच नाळे नितळ केल्ल्यान आतां पावसान पणजेकारांक त्रास जावचो ना अशें आश्वासन पणजे महानगरपालिकेचो महापौर रोहित मोन्सेरातान दिल्या। स फावटी जाल्ली वर्ल्ड बॉक्सिंग चॅम्पियन मॅरी कॉम 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत खासा निमंत्रीत म्हणून हाजेरी लायतली अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडेन दिलेली आसा। आमी 37व्या राष्ट्रीय खेळा खातीर पुरायपणान तयार आसा अशें गोविंद गावडेचें म्हणणें आसा। आयतारा 18 जुनाक श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे उक्तावण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जातले अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगलां। या 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत खासा निमंत्रीत म्हणून मॅरी कॉम ही हाजेरी लायतली अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडेन दिलेली आसा। तशेंच 37व्या राष्ट्रीय खेळा खातीर आमी पुरायपणान तयार आसा अशें तांचें म्हणणें आसा। बिपरजॉय ह्या चक्रीवादळाक लागून दर्या सध्या खवळलेले आसात। व्हडली व्हडली ल्हारां नेटान दर्यार मारपाक लागल्यात। ताका लागून दर्याचेर वचपी लोकांक धोको निर्माण जाल्लो आसा। पावस आनी हवामान बदलावाक लागून घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय लेगीत आसा। ताका लागून जोरान ल्हारां मारतली दर्यांनी, त्या खातीर दर्यान न्हावपाक वयचें न्हय आनी दर्यांत वचपाक लेगीत बंदी घातल्या। देखून सगळ्या दर्यादेगांचेर सुचोवणे तक्ते लायलात आनी तशेंच दर्यादेगेचेर चलपी उदका खेळ लेगीत थोड्या म्हयन्यां खातीर बंद दवरतले। ह्या बिपरजॉय चक्रीवादळाक लागून दर्याचेर वचपाक सध्या बंदी घातल्या। व्हडली व्हडली ल्हारां मारपाक लागल्या, तशेंच पावस केन्नाय येवपाक शकता आनी हवामान बदलावाक लागून घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा। ताका लागून दर्यार वचपाक सध्या बंदी घातल्या आनी शिटकावणीचे तक्ते लेगीत दर्यांचेर लायिल्ले आसा।
ताळ मृदुंगाचो गजर आणि ज्ञानबा तुकाराम माऊली तुकाराम असो श्री विठ्ठल रखुमाईचो नावाचो जयघोष करीत हातुल्ले मयेच्यान विठ्ठल भक्त चलत पंढरपुरा वचपाक मार्गस्थ जाल्यात. हातुल्लेच्या श्री सुसेन दत्त मंदिरा कडल्यान बुधवारा सकाळी ह्या वारकऱ्यांनी पंढरपुरा वचपाक पांयवारीक सुरवात केली. पांयवारीक सुरवात करतना मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी हाजिरी लावन सगळ्या वारकऱ्यांक परबी भेटयल्यो. श्री संत ज्ञानोबा तुकोबा वारकरी मंडळाच्या बॅनरा खाला हे वारकरी आषाढी एकादशीक पंढरपुरा चंद्रभागा तिराचेर भरपी विठ्ठल भक्ताच्या मेळाव्यात वांटेकार जातले. ह्या वारकऱ्यांमदीं बायलांचो आस्पाव आसा. मजगतीं श्री माऊली वारकरी मंडळाच्या पांयवारीक मंगळारा सांजे सुरवात जाली. आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी ह्या वारकऱ्यांक परबी दिली. 13 दीस चलत हे वारकरी पंढरपुराक वतले. दोन दिसां आदीं फोंड्या एका घराचे छप्पर कोसळून आवय आनी पुताक मरण आयिल्ल्याची घडणूक ताजी आसतनाच फोंडेच्या कृषी विभागाचे छप्पर कोसळ्ळ्याची घडणूक सामकार आयल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण शुक्रारा 9 तारखेक ह्या कार्यालयाचे छप्पर कोसळिल्ले. मात ही सगळी घडणूक सोमारा 12 तारखेक उक्ताडार आयली. सुदैवान हे कार्यालय बंद आशिल्ल्या कारणात कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना. सध्या शेतकऱ्यांची गैरसोय जावची न्हय म्हणून मार्केट यार्डांतल्या पयल्या मजल्याच्या सी ब्लॉकांत हे ऑफिस कार्यरत केलेलें आसा. साळगांव काजरेश्वर घुमटे कडेन वचपाक आशिल्ली वाट संबंधितांनी बंद केल्ल्यान थळाव्या लोकांनी पंचायतीत कागाळ दाखल केल्या उपरांत मंगळारा शिवोले मार्ना पंचायतच्या वाठाराची ही पळोवणी केली. कागाळ केल्ल्या आनी घुमटे कडेन वचपी रस्तो बंद केल्ल्या लोकांची खासा बसका घेतले अशें पंच वांगड्यान सांगलें. काजरेश्वर घुमटे कडेन वचपी वाट बंद केल्ल्यान लोकांची गैरसोय जाल्ली. देवा कडेन दिवो लावपाक मेळनासलो म्हणून कागाळ केल्ल्या थळाव्या लोकांनी हो प्रश्न बेगोबेग सोडोवचो अशी मागणी केल्ली. कालांगूट दर्यादेगेचेर कोल्हापूरच्या पर्यटकाचो मोबायल फोन आनी भांगराचे सरपळी चोरपाची घडणूक घडिल्ली. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी दुबावीत अनवर अली मोल्ला हाका अटक केल्या. ही चोरयेची घडणूक फाटल्या 30 मेक घडिल्ली. कागाळदार राजेश पाटील हो कालांगूट दर्यादेगेचेर आयिल्लो. ताणें आपलो मोबायल आनी भांगराची सरपळी काडून एका पोतयेन भरली आनी दर्यादेगेचेर दवरली आनी तो न्हावपा खातीर दर्यान देंवलो. न्हावन भायर सरलो तेन्ना ताका कागाळदाराक मोबायल आनी भांगराची सरपळी दवरिल्ली पोती गायब जाल्ल्याचें दिसून आयलें. ताणें ह्या प्रकरणात कालांगूट पुलिशेंत कागाळ नोंद केली आनी त्या प्रमाण पुलिसांनी चवकशी करून दुबावीत आरोपीक धरलो आनी ताचे कडल्यान चोरयेचो मोबायल आनी सरपळी जप्त केली. भाजपाच्या संपर्क से समर्थन हे लोकसंपर्क कार्यावळी खाला पर्येचे आमदार डॉक्टर देवया राणे हिणे पणजे मतदारसंघातल्या घराघरांनी वचून लोकांची भेट घेतली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशात वेगवेगळ्या मळाचेर घडोवन हाडिल्ली क्रांती सामकार दवरून येता त्या लोकसभा वेंचणुकेत तांकां परत एक फावट देशाचो कारभार चलोवपाक दिवपाक जाय अशें आमदार देवया राणेन लोकांक सांगलें. पणजे मतदारसंघ भोंवणे वेळार तांचे वांगडा पणजे महानगरपालिकेचो महापौर रोहित मोन्सेरात तशेंच भाजपाचे हेर कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले.
गोयच्या धरणांनी फावो ते प्रमाण उदक आसा जे 50 ते 60 दीस गोयच्या लोकांची तान भागोवपाक शकता अशें उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकराचें म्हणणें आसा. गोंयांत उदकाचें संवर्धन तशेंच वॉटर हार्वेस्टिंग सारकिल्ल्यो योजना हाडटले अशें तांचें म्हणणें आसा. गोंयांत पावस आठवडोभर फुडें गेल्ल्या विशयाचेर मंत्र्यान गोंयकारांक सध्या धीर दिला. ताचें म्हणणें अशें आसा की धरणांत जें उदक आसा तें 50 ते 60 दीस सुमार लोकांक गोंयच्या पावतले. चिंता करपाची गरज ना, पावस फुडें धुकल्ला अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. ताका लागून आठवडोभर गोंयांत पावस पडपाची शक्यताय ना. ताका लागून गोंयांत उदकाची पातळी देंविल्ली आसा म्हणून लोक चिंतेत आसा. लोकांक उदका खातीर वळवळे काडचे पडटले, पूण सुभाष शिरोडकराचें म्हणणें अशें आसा की धरणांनी जे सांठो आसा उदकाचो तो सादारण 50 ते 60 दीस गोंयकारांची तान भागोवपा पुरतो आसा अशें उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकराचें म्हणणें आसा. मोल्या जावपी केंद्र सरकाराचो तमनार प्रकल्प आतां पुरायपणान कर्नाटक सरकाराचेर अवलंबून आसा. कर्नाटकांतलो सरकार बदल्ल्या कारणान तांकां हो प्रकल्प पुराय करपाक हे कळपाक मार्ग ना. फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर तांचें मत स्पश्ट जातलें अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिली. तशेंच हो प्रकल्प करपा खातीर हजारांनी झाडांची कत्तल केलेली आसा. खोर्लेच्या नाल्याच्या दुरुस्तेचें काम रोखडेंच हातांत घेतले अशी माहिती थळावो आमदार जोशुआ डिसोजा हाणें दिली. ह्या नाल्याची पळोवणी केल्या उपरांत पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना तो उलयतालो. हें काम पुराय जायसर थळाव्यांनी सहकार्य करचें अशी मागणी लेगीत ह्या वेळार जोशुआन केला. खोर्लेच्या ह्या नाल्याच्या दुरुस्तीचें जें काम आतां रोखडेंच हातांत घेतिल्लें आसा तें रोखडेंच पुराय जातलें अशें थळावो आमदार जोशुआ डिसोजान आश्वासन दिलां. ह्या नाल्याची पळोवणी केल्या उपरांत पत्रकारांनी ताका प्रश्न विचारिल्ले, त्या प्रश्नाची जाप दितना तो उलयतालो. हें काम पुराय जायसर थळाव्या लोकांनी आमकां सहकार्य करचें अशी मागणी लेगीत तेणी ह्या वेळार केली. बेतोडा निरंकाल वाठारांत कितलींशींच वर्सां जालीं वानरमाऱ्याच्या जमातीचे लोक राबितो करून आसात. तांकां सरकारान लायट आनी उदकाची वेवस्था करून दिल्ली, पूण सध्या ह्या वाठारांत वीज पुरवण वेवस्थीत नाशिल्ल्यान रात काळखान काडची पडटा. 3 वर्सां पयलीं ह्या वाठारांत लायटीचे खांबे घालून दिल्ले. दुरुस्त करून 2 दिसांनी वीज पुरवण बंद पडली. देखून थळाव्या लोकांनी सरकारा कडेन बेगोबेग वीज दुरुस्त करपाची मागणी केल्या. सिद्धार्थ दिलीप नायक ह्या दिव्यांग भुरग्याची तोखणाय मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केल्या. ह्या भुरग्यान स्वावलंबी जावन फायल मशीन तयार करपाचो धंदो उबारला. हाची देख तुमी सगळ्यांनी घेवची. तशेंच ताणें स्वताच्या दिव्यांगत्वाचेर मात करून संजय स्कुला सावन शिक्षण पुराय केलें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान रवींद्र भवन सांखळे घडोवन हाडिल्ल्या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय रोजगार प्रशिक्षण मेळाव्यांत सांगलें. आत्मनिर्भर जावपाची इच्छा दवरून वावरपाक जाय. खंयच्याय कामाक कमी लेखचें न्हय असो संदेशूय मुखेलमंत्र्यान दिलो.
प्रदीप सावंत चॅरिटेबल ट्रस्टान थळाव्या अधिकाऱ्याच्या मजतीन मंगळारा उल्लेखनीय कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. जय किसान उपक्रमा अंतर्गत साळगांवच्या शेतकऱ्यांक भाताच्या बियांचे वांटप केले. साळगांवच्या शेतकऱ्यांक उच्च दर्जाच्या बियांचे वांटप करप हो ह्या कार्यावळीचो उद्देश आशिल्लो. शेतां करतना केन्नाय कसली मजत जाय जाल्यार करपाक तयार आसा अशें प्रदीप सावंतान सांगलें. मंगळारा बेंगलोरच्या केम्पे गौडा विमानतळाचेर पहिल्याच फावट एशिया कप जिखून इतिहास रचिल्ल्या ज्युनियर बायलां हॉकी पंगडाक उर्बे भरीत येवकार दिलो. जपानांत आयोजीत एशिया कप सर्तीच्या निमण्या खेळात भारतीय पंगडान कोरियाच्या पंगडाक 2-1 गोलांनी जैत जोडिल्ले. भारताचो हो हॉकी पंगड आतां ह्याच वर्सा जावपी ज्युनियर हॉकी संवसारीक करंडका खातीर पात्र थारला. आपल्या जैता विशीं उमेद परगटावन फुडें येवपी संवसारीक करंडकाच्या तयारे विशीं हॉकी पंगडाच्या खेळगड्यांनी आपल्यो प्रतिक्रिया व्यक्त केल्यो. मोर्जे दर्यादेगेवयल्या पर्यटकांचे मोबायल फोन फारायल्ल्या प्रकरणा वयल्यान बिहारच्या गुलबर्ग खुर्शीद हाका पेडणे पुलिशेन अटक केल्या. दुबावितान मोर्जे दर्यादेगेचेर भोंवडेक आयिल्ल्या जोडप्यांचे वट्ट 3.5 लाखांचे 4 मोबायल फोन फारायल्ले. मोर्जेच्या पोरणे चर्ची कडेन पोरणे मोबायल फोन विकता अशी म्हायती पुलिसांक मेळ्ळी. उपरांत ताणें सांपळो रचून दुबावितांक अटक केली. ताणें मोर्जे दर्यावेर आयिल्ल्या जोडप्यांचे 4 फोन फारायल्ले. त्या फोनाची रक्कम जी आशिल्ली ती 3.5 लाख रुपया आशिल्ली. मोर्जेची चर्च आसा पोरणी चर्च, थंय पोरणे मोबायल फोन विकता अशी म्हायती पुलिसांक मेळ्ळी. त्या उपरांत पुलिसांनी सांपळो रचून ह्या दुबावितांक अटक केली. भाजप सरकाराक लागूनच वेपारी संकश्टांत आयल्यात अशी टिका गोंय प्रदेश काँग्रेसीचे सचीव महेश मांबरे हांणी पत्रकार परिशदेंत केल्या. भाजपान दिवचले घडोवन हाडिल्ल्या वेपारी संमेलनाच्या फाटभुंयेर मंगळारा सांजे दिवचले घेतिल्ले पत्रकार परिशदेक दिवचल गट काँग्रेसीचे मनोज नायक, नाझीर शेख आनी फिरोज बेग हजर आशिल्ले. भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस CT रवी हांचोय ह्या वेळार तांच्यांनी बरोच फोग काडलो. बेतोर्डा निरंकाल वाठारांतले रस्ते फोडून भुंयगत वीज केबल घालपाचें काम पुराय केलेलें आसा. जमनीच्या वयर घातिल्ली माती पावस पडिल्ल्यान रस्त्याचेर येता देखून दुचाकी चलोवप्यांचो अपघात वाडपाक लागला. कॉन्ट्रॅक्टरान कारभार सारको करूंक ना जाल्यार तांकां पगार दिवचे ना आनी थळाव्या लोकांक जो त्रास जाता हाचो जापसालदार फक्त कॉन्ट्रॅक्टर आनी डिपार्टमेंट आसा आनी ह्या घडणुकेचेर आपूण स्वता लक्ष घालतलो अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगलां.
ल्हान आसतना कांसावले मैदानाचेर उक्त्या पांयांनी खेळ्ळा देखून खेळटाना कशे त्रास जाता हाची म्हाका जाणविकाय आसा. खेळा प्राधिकरणान केल्ल्या मैदानाच्या लेवलिंगेचें काम सारकें करूंक ना देखून जो मेरेन मैदानाच्या लेवलिंगेचें काम सारकें करिना तो मेरेन संबंदीत अधिकाऱ्याच्या सुवादीन करपाक मेळचें ना अशें कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोन वाझान सांगला. बुधवारा कांसावले मैदानाच्या लेवलिंगेच्या कामाचें तेणी कशे तरेन काम केलां हाची आमदारान उक्त्या पांयांनी तपासणी केली आनी मागीर तो उलयतालो. ज्या मनशाक गोंयकारांचो अभिमान आसा तशेंच गोंयच्या तरणाट्यां मदली बेरोजगारी ना जावची अशें दिसता ताणें अशा भ्रश्टाचारात वांटो घेवचो न्हय अशें मत कोंकणी साहित्यीक उदय भेंब्रेन मांडलां. केंद्र सरकाराच्या म्हत्वाकांक्षी रोजगार मेळाव्याक 126 जाणांक नियुक्ती पत्रां वांटलीं पूण तातूंत फक्त 2च गोंयकारांची नांवां आसात. उरिल्ल्यो सगळ्यो नोकऱ्यो भायल्या राज्यांतल्या तरणाट्यांक दिल्यात. केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायकान अशा चिखणात वांटो घेवचो न्हय अशें उदय भेंब्रेचें म्हणणें आसा. कालांगूटचो आमदार मायकल लोबो आणि पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकर हांच्यांनी संपर्क से समर्थन ह्या अभियाना खाला टिफिन पे चर्चा कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या कार्यावळीक लोकांचोय बरो प्रतिसाद आशिल्लो अशें आमदारांचें म्हणणें. गोंयच्या जनतेन तशेंच भाजप कार्यकर्त्यांनी असोच भाजप पक्षाक तेंको दिवचो असो उलो आमदार मायकल लोबो आनी प्रवीण आर्लेकरान मारलो. गोंय पर्यटन क्षेत्र आशिल्ल्यान गोमंतकीयांक खूब रोजगाराची संदी उपलब्ध आसा. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक लागून सुमार 2 लाख व्हायट कॉलर जॉब मेळटले ताका लागून तरणाट्यांनी आपली तयारी दवरपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्र्यान म्हटलां. कुशळटाय विकास शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्या कंपनींकडल्यान एप्रेंटिसशीप म्हणून काम करपाची संद चुकोवची न्हय अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. दिवचल सत्तरी राज्य कौशल्य विकास आणि उद्योजकता हांच्या जोडपालवान सांखळे रवींद्र भवनात आयोजित केल्ले प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एप्रेंटिसशीप मेळाव्यात मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हे 15 जूनाक एका दिसाच्या दौऱ्या खातीर गोंया येवपाचे आसा. गोंयांत ते कांय आमदारांक संबोधीत लेगीत करपाचे आसा अशें कळीत केलां. तशेंच काणकोण मतदारसंघात श्रमदान संकल्पने खाला बांदिल्ल्या 20 घरांचे लेगीत बिर्ला हांच्या हस्तुके वितरण जावपाचें आसा अशें सभापती आनी काणकोणचे आमदार रमेश तवडकरान सांगलां.